मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार. आमी जायती पावटी तियात्राच्या मोगान पडटा. थोडी पावटी ह्या तियात्राच्या मोगान पडल्या उपरांत आमी कितें कोत्ता हें आमकांच खबर आसना. जायते जाणांचे ह्या तियात्राच्या मोगान पडल्या उपरांत तो मोग तांच्यांनी सोडूंक जायना, पूण पोटा पासत खंय तरी पयस रावचेंच पडटा. आनी थोडी पावटी ही जी कीड आसा तियात्रांची ती आमकां कशी करून सोतायता आनीक परत ह्या पालकाचेर हाडटा. आमच्या मदें अशे जायते कलाकार आसात जे तियात्रांनी येतात, आपले स्वताचे तियात्र बरयतात, पालकाचेर येतात, थोड्या वेळार नाच जातात, परत येतात. अशेच पद्दतीचो आयचो एक कलाकार जाका तियात्राची खूब उमेद आसा, तियात्राचो खूब मोग आसा. ताचे लागीं आमी उलोवया, ताचे विचार आमी आयकून घेवया, तेन्ना तुमकांय समजतलें ताचो तियात्राचो मोग. पळय, हालींच पालकाचेर फोलेर ह्या नांवाचो तियात्र ताणें हाडलेलो. होच तो रोझारियो फर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार. देव बरें करूं. रोझार बाब, ह्या आदी तुवें जायते तियात्र बरयल्यात, पूण हालींचो तुजो तियात्र फोलेर, हे फोलेर ह्या तियात्राक नांव दिवपा फाटलें कारण कितें? फोलेर हाचो अर्थ म्हटल्यार पयलो उजवाड आनीक दिशा. आनी हो जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव धर्मान जेजून आमकां दिल्लो आसा. आपूण कुर्सार मरोन आमकां पातकांतलीं सुटोवन काळोखांत आसलेलीं तीं उजवाडांत शेवटिल्यांत. आनी होच अर्थ, होच हेतू धरून हांवें फोलेर हें नांव दवरून हो म्हजो तियात्र हो प्रयोग लोकां मदें हाडलो. आनी लोकांक सांगोंक एक बरी मॅसेज दिवंक की जेजून आपूण कुर्सार मरोन जो आमच्या पासत मेला, तो मोग आमकां दिला, तोच भावां आनी भयणां मदें, पाय आनी भुरग्यां मदें, घोव बायले मदें आयज काल चडसो दिसना, तोच दाखोवंक हांवें हो तियात्र तुमच्या मुखार दवरलेलो आसलो. खरेंच तुवें जायतो भार घेतला, जायत्यो सिनो तुवें करपाचो प्रयत्न केला, जायतोच तूं वावुरता, जायतीच तूं गडबड करता. तुका जाय जें तुज्या काळजान मनान आसा तें लोकां मुखार आयलेलें. हय, जरूर. जें कितें म्हजो किरकोळ वावर आसा तो लोकां मदें हाडून लोकांक एक बरो मॅसेज, लोकांक एक बरो संदेश दिवंक आनी लोकांक म्हजो वावरांतल्यान आपुणूय फुडें आपली चांट मारून वो पावल मारून आनीक लोकां मदें, दुसऱ्या मदें तोच संदेश पाठोवंक होच म्हजो हेतू आसलो. रोझार बाब, त्या तियात्रान जे कांत आसले तांचो तुका उगडास आसा? हय, कांत आसात आनी खूब लोक म्हणून आयिल्ले आसात ती कांत बरे बसयल्यात म्हणून. देखूनच म्हाका सुरवातेकूच येवजलें की आमच्या ऑडियन्सा पासत तुज्या तोंडांतल्यान एक कांत दिवंक. जाल्यार हांव एकूच कांत दिता आनी तो म्हटल्यार जी भयण आसता ताका दोन भावांक, ल्हान भाव आसलेले ते वयर काडटा आसतना तांचो माय पाय सोंपलेलो आसा. ती भयण आपल्या कांतांतल्यान, त्या कांतांतल्या उतरांतल्यान कसो आपलो मोग आपल्या भावा सोबें दाखयता, तोच हांव कांत म्हणून दाखयता. ताराय रा ताराय रा राम ताराय रो ताराय रो तारांडाय रा ताराय रा ताराय रा. दोर्याच्या पोटान उत्पन्न झालेली तारांडम तारांडारायरा तोडीर फुटातला राम तारांडा
तरारा माय पाय नासलेली आवय आशेताप तारारा तारारा वेंगू खापल्या पोरांक तारारांडा तारारारा झाडाचे तेंगशेर सुकणी सांबाळटात तारारारा तारारारा आपल्या पोरांक गोटेरान तारारांडा तारारारा रानान एक सोरी ओय ती साडिनात तारारांडा तारारारा जिन्सा वासान वाराम तारारारा तारारारा एक भोयण तात तारारा तारारारा आसात म्हाका दोग भाव तारारारा तारारारा दोनिया तारारारा तारारारा आकांताक तूं आमच्या पाव तारारारा तारारारा हेजे आनी मुखार म्हाका तो येना कित्याक हांवें कांत कंपोज केल्ले खरें पूण तें म्हटल्यार दुसरें तेजी ताका लागून म्हाका पळोवन तें म्हणचें पडटलें खरेंच जरी तर आमी पळोवन म्हणटले आनी सगळें चिंतले पूण आमचो जो ऑडियन्स आसा ह्या तुमच्या कांतांतल्यान हो तुजो सुवाद आनीक हें तियात्रीस्पण हो तियात्राचो मोग तुज्या ह्या थोड्याच उतरांतल्यान जावं ह्या कांतांतल्यान लोकां मुखार पावला. होय आनीक हांव तोच वीत कोत्तलो अच्छाहून बरें कांत कंपोज करून आनीक बरें तियात्र बरोवन म्हजो किरकोळ वावर लोकां मदें हाडून आनी म्हजो मॅसेज संदेश लोकांक दुसऱ्यांकूय दिवन ह्या समाजान बरो वावर करूंक. रुजार बाब ह्या आदी तुवें कितले तियात्र बरयले? हो जावन आसा म्हजो 8वो तियात्र फुलेर पूण ह्या आदी हांवें आनीक 7 तियात्र बरयल्ले तातूंतलो एक जावन आसलो नॉन स्टॉप आनी त्या तियात्राचें नांव नॉन स्टॉप तियात्राचें नांव जावन आसलें भुंयार भुंयार हो म्हजो नॉन स्टॉप बाकी सगळे म्हजे तियात्रूच आसले. आनी तियात्राची नांवां कोगडास आसतलो. होय पयलो म्हजो तियात्र जावन आसलो अनुपकारी जो हांवें 1981 वर्साक बरयल्लो. ताजे उपरांत तूं न्हूय कोण खुनीचो खुनी कोण भुंयार राखणो सावळी आनी शेवटाक मोजुरी आनी आतां हो जावन आसा म्हजो 8वो तियात्र फुलेर. देखूनच हांवें सुरवातीकूच म्हटलां तियात्राचो खूब मोग आसलो पूण थोडे फावटी पोटा पासून खंय तरी पयस वेचेंच पडटा आनीक खंय तरी काटकसर करून आमी आमच्या पोटाचें सांबाळचें पडटा पूण तियात्राचो मोग कसोच उणो जायना. तर जेन्ना जेन्ना लागींसर जावं तुज्या वाठारांत जेन्ना तियात्र जातात तूं केन्ना तो तियात्र पळय नासतना रावला? ना केन्नाच ना. आनीक तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हांव ल्हान आसतना कोडे आसताले कोड्यांतल्या बुरकांतल्यान कोणाच्या हाताक धरून हांव तियात्र पळोवंक वेतालो इतलो म्हाका तियात्राचो मोग आसलो. ह्या मडगांवच्या वाठारांत असले तियात्र खंय जाताले? आदीं राजेंद्र प्रसादार ग्रावंडार जाताले थंय पर्यंत हांव वयतालो रातचो येता आसतना परतो एकटो येवंक पडटालो तेन्ना कडकडो सुट्टालो म्हाका तियात्राक. पूण चडसो हांव म्हजे तियात्रान वेताना म्हज्या इरमावा सांगाताक वेतालो कित्याक म्हजो इरमाव आनी ताच्या उद्देशीं आयज हांव तियात्राच्या पालकार येवंक पावलां कित्याक म्हजो इरमाव तियात्राक प्रॉम्प्टींग दितालो. ताचें नांव? म्हज्या इरमावाचें नांव जावन आसलें दोमिंगो फेर्नांडीस. तो आतां ह्या संवसाराक ना खरो आनी ताच्याच हो वावर जो कितें कोत्तालो तोवूय कंपोजींग कोत्तालो तियात्रूय बरयतालो लोकांच्यो पार्ट्यो करेक्ट कोत्तालो. आनीक इवन सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका ताची व्हडवीक सांगपाचें म्हटल्यार एम बोयर आयरिस्टिडी डायस आनीक झांशीत वास पर्यंत पार्ट्यो हाडून ताचेशी दवरताले आनी ते सांगून ते आपली ती BMW बुलेट घेवन गाडी घेवन बायक घेवन येतालो आनी म्हणटालो ही इरमावा शांतिया म्हणटालो पार्टी काडून थंय दवरतालो. पूण इरमाव म्हजो वाचूंकूच पावनासलो कित्याक प्रॉम्प्टींग आमी पयले वाचून काडटाले
आमी वय हाडून दवरलें आमी पयले पार्टी वाचून काडटाले ती म्हाका खूब आनी ताकाच लागून आयज हांव ह्या तियात्रान म्हणजे तियात्राचो म्हजो ओदीक वाडला. पयले सुवातेर कोंकणी भाशेक लागून म्हजो दुबाव नासतना म्हजो मोग कोंकणी भाशेक आसा. पूण कोंकणींतल्यान रोमी लिपींतल्यान हांवें हे तियात्र बरयता ताका चड म्हजो मोग वाडलेलो आसा. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आनीक एक विचार म्हज्या तकलेन येता. तियात्र सुरू जावच्या आदीं राष्ट्रगितान तूं तियात्राक सुरवात करता कित्या पासून? वेल हांव पयलो महाराष्ट्राक आसलो. हांव शिकतालो पुण्यान आनी आतां पिक्चरांक बा केन्ना वयता आसतना टायम पास करून हांवें पयलें तें राष्ट्रगीत आसा. जाल्यार जरी तो तें एंटरटेनमेंट म्हणून आसा पिक्चरां जाल्यार हेंच आमी आमच्या तियात्रान कित्याक काडूंक जायना. कित्याक आमचे तियात्रूय जावन आसात इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कशें. जाल्यार तीच म्हजी एक राष्ट्रगीत म्हणून आमी आमच्या जवानाक मान दिवंक आनी आमच्या राष्ट्राक मान दिवंक आमच्या इंडियेक मान दिवंक हांवें राष्ट्रगीत पयल्या लोकांक उबें करून लोकांक म्हणूंक सांगता हांवूय म्हणटा. आतांचे तियात्र आनी आदले तियात्र जे भाशेन तूं कोड्या पोंच्यान वेतालो खरें म्हटल्यार आमच्या आतांचे जे जायते तियात्रीस जे तुजे बरोबरचे जावं त्या उपरांतचे जावं त्या आदींचे ते म्हणटात की आदले मुंबयच्यान तियात्र येवपी जावं जे तियात्र एक तियात्र जाता म्हटल्यार एक 2-3 म्हयने पयलीं ताचो आवाज जातालो आनी त्या तियात्राक वचूंक एक वेगळी उमेद आसताली. तर हातूंतलो वेगळेपण कितें? आदीं आनी आतांच्या तियात्रा मदें पळोवंक गेल्यार तर आदीं जायती वंतर आसा आदल्या आनी आतांच्या तियात्रा मदें. आदीं फकत कॉमेडी बा म्हटल्यार पार्टीनूच आसताली आनीक आदीं त्या मुंबयच्या तियात्रीस बा येताले उमेद आसताली आमकां कांतारां आयकोंक. चड करून कांतारां तेमची जशे परी आल्फ्रेड रोज बा आसले ते कांतारां आमकां तांची उमेद चड आयकोंक येता. तांच्यो पार्ट्यो आसताली आनी तांचे दुसरें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार कॉमेडी बा आसताली ती वल्गर कशी आसनासली. तांची कॉमेडी डिसेंट आसताली. पूण आतां जाल्यार कॉमेडी पळोवंक गेले जाल्यार तातूंत जायते वंतर आयिल्ले आसा. थोडे आमचे माटवान आसतात ते तियात्राच्या हॉलान आसतात जायते तरेचे लोक आसतात आनी तांचे मदें असली कॉमेडी बा आदीं दिसोच नासली पूण आतां दिसतात. आनी ते आमकां हांव तियात्रीस्ट जावन म्हणजे हांव बरोवपी जावन म्हाका दिसता असले कॉमेडी आमी लोकां मदें हाडूंक फावना. कित्याक आमी लोकांक बरो संदेश दितात लोकांक बरी मॅसेज दितात पूण असले पोजोडपण्या उतरां घालून लोकां मदें कॉमेडी हाडूंक हें म्हाका बरें दिसना. पूण तुका खंयचो तरी तियात्राचो उगडास आसतलो की उमकोच तियात्र उमकेच भाशेन? आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुका दिता आयरिस्ताचोच डायवस तियात्र हांवें उणें म्हाका दिसता तो 5-6 पाडी पळयला आनी ते उपरांत डायवस तियात्र जातूच हें डायवस उतर आमी आयकलां. आमकां पयलीं ती खबर नासली असलें उतर आसलें पूण डायवस म्हणून आमी केन्ना आयकूंक नासलें पूण तातूंतल्यान हांवें डायवस उतर हें आयकल्लें आसा आनी ताचो सीन पासून हांवें पळयल्ली तेचें धरून हांवें म्हज्या ह्या तियात्रान सीन हें केल्ल्यो. म्हणटच जे आदीं तियात्र जाताले त्या तियात्रांचो प्रभाव तुजेर बरोच पडलो? हय दुबाव नासतना आनी तातूंतल्यानूच हांव हें म्हजें तियात्र बरोवंक हें. आतां पयल्या पासून आदीं तियात्र कितें एक पडदो फकत मॅक्झिमम 7 मिनिट्स 7 मिनटां नाजाल्यार तेच्या वरून चड 10 धर तूं पूण आतां एक पडदो पळय अर्दे वर आसता तशें न्हू. आदीं ते 7 पडदे म्हणून आमी हें करताले. कित्याक म्हाका हें जेन्ना म्हजो इरमांव सांगतालो की बाबा पार्ट्याचें करेक्शन येतालें तेन्ना तो म्हणटालो हे पड्डे इसले 5 ते 7 मिनटां मदें आसूंक जाय. जाल्यार कॉमेडी बा आसल्यार म्हण आनी 1-2 मिनटां वाडय पूण जरी तर एक पडदो तुगे 20 मिनटां बा जालें जाल्यार लोकूय वाजेता मागीर लोकूय वाजेता. पूण आमी कितें लोकांक दाखोवंक लोकांक उमेदीर दवरूंक जाय. तेन्ना कांत अशेंच आसताले 4-5 कांत काय दर एका पड्ड्याक कांत आसतालो? चडशे म्हणजे बोयराच्या बादांतून चड आसताले कांत पूण ताचे तेका एक कांत म्हणल्यार हीट आसतालो सारको कांत आनी ते उगडास उरपाचो सारको उमोर जावपाचे तसले कांत आसताले. खंयचो बोयराचो कांत उगडास आसतलो? ना तो म्हाका तितको येयना तो पूण तें दोती मागोन चेडवांनी दोती मागोन चाड्यांनी न्हवऱ्यांनी तांचे घरच्यांनी
कोण फेली जावंक ना दोतीच्या दुडवांनी दुका मात गोळयली गरीब चेडवांनी. होय हो कांत जायत्या जाणांच्या तोंडाचेर होय. आसा. आनीक वचत तो चडश्यो काजाराक वेता आसतना जावं काजाराक सान येता आसतना जावं आनी कसलेंय फुकसांवां आसा तेन्ना हे कांत लोक आयजूय म्हणटा. कित्याक ते लोकांक आवडल्यात आनी त्या लोकांचे काळजाक कशे तोपलेले आसात ते कांत ताची उतरां पासून बरीं आसतात. लोक कितें पळयता जें कितें तुका बरें मेवलां तें कोणूच विसरोना, जें कितें बरें मेवंक ना तें विसरतात चडशे. नाजाल्यार तुका रोखडेच म्हणटात ते. आतां एक मॅसेज बरी मॅसेज आसल्यार हां बाबा ती दुसऱ्यांकूय पळया हो तियात्र वचून पळया मॅसेज बरी आहा म्हणटात. जोर जोर कॉमेडी कितें आहा रे, असली कॉमेडी आहा तसली कॉमेडी आहा म्हणटात. मागीर लोकांचीं मनां कोडू जातात. शिडकावणी गालफान वेतेले बोयणाक आयकात कसली गोण्णी गोडली गारान रावो जाणटी माय दोतेका हासली व्हडली गोराचो आपल्याकूय उकोल करूंक दुवेक तिणें गालफान धाडली दोतेची गालफान वेतोच इस्तोरताची आयकात फुडली अपस्योगान तिचो गोरकार सोंपतकूच अदृश्टी दुखायलें लोटोन गारांत ल्हान दोखूय पूत आसलेलेत आदार दितलो नासलो कोण गोराचो भावाचो उकोल करूंक दुवेच्या मोनान चिंतना जालें उत्पन्न कोलेय सोडून रीण काडून चिंतलें गालफान वचोंक आपूण कोलेय सोडटूच तें गालफान वेतूच बोंगल्यान काम करून त्रास काडी कोश्टांनी जोडलेली जोड आपले फामिलीक धाडी गारान ताचो एक दोनी आसलोलो सोय ताका आसली पाडी तें न्हिदलां आसतना येवन फोर्सान मोर्याद विबाडी. रुजर बाब खरेंच ही कांतारां तूं जी म्हणटा ही पयलींच तुवें केन्ना पेन हातांत घेतली? जेन्ना पयलेच फावट म्हज्या इरमावान एक प्रेजेंट म्हणून तियात्र बरयल्लो आनी ताणें म्हाका म्हटलेलें तूं एक कांतार म्हणटा मरे म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें वय म्हाकाय उमेद आसली कांतारां म्हणून. आनीक हांव तेन्ना फुटबॉल खेळटालो आनीक ताणें म्हाका म्हणून दवरलेलें. हांवें एक 2 कोरस आनी 2 वर्स कंपोज करून दवरलेले कांताराचे. आनी उपरांत हांव हुबळीसून आयलो फायनल जिखून आयलें आनी तेन्ना तो म्हाका सडनली सांगूंक लागलो आयज तियात्र आहा तुवें म्हणूंक जाय. मागीर हांव वतालो आनी दुसरें फायनल खेळोंक खंय वास्को वयता आसतना ट्रेनीनूच हांवें दुसरो लास्ट कोरस आनी वेर्स कंपोज केलो आनी मागीर हें केलो. आनी पूण पयलें सगळ्यान म्हजें कांतार हें म्हणटा कंपोज करून हांवें प्रोफेशनल तियात्रां कशें म्हटलेलें. पूण तेज्या आदीं हांव जेन्ना पुनान आसतना एक कावज घडलोलो. हांव शिकतालो आमच्या हॉस्टेलान एकट्या भुरग्यान स्टुडंटानूच दुसऱ्या स्टुडंटाचो मर्डर केल्लो जीव काडलो ताचे वयर हांवें कांतार घडलेलें. आनी तें म्हज्या तियात्रान 1982 जेन्ना हांवें तियात्र केलो तातूंत पयलें म्हटलेलें तें कांतार. आजून म्हाका ताचो एक कोर्स आनी एक वेळ सुगूड आसा. आमच्या ऑडियन्साक हय. दोकीन बरोवन हुला सोडटा आयकात भावा भयणांनी नीज गोडणी घोडली पुना शारान आयकोन कानार घेयात तुमी अवघड लांबा साथी गोडणी सांगता थोड्याच उतरांनी टेल्को हॉस्टेलान दोग इश्टांताय गोडलेली पोयात ही गोडणी रावो दोग इश्ट एका रूमान
तांचे सोवे वायट केजील नासतना सोदांच खोशेन आसले बोव उठ्ठा बसतना दुबाव पासून कोणाकूच फोय नासलो खून आदारीत म्हूण चिंती नासतना सुरी मारून सोंपयलो तुका तूं बरयतना. म्हणटच हें कांतार तुजें त्या वेळार त्या खिणांत तुवें घडलें आनी तुज्याच तियात्रांत तुवें म्हटलें. हय, कित्याक तेन्ना जेन्ना ह्या हॉस्टेलान खून जालो तेन्ना सुमार 160 स्टुडंट्स आसले आनी त्या पेरंट्सांनी असलो कावज घडला म्हणून आख्खे फॅमिलीक तांचे इन्फॉर्म केल्लें. तर म्हाका एक उमेद आयली म्हज्या गांवान येवन हांव तियात्र काडला तेन्ना लोकांकूय हें गोमूंक जाय आसलें म्हणून तेन्ना हांवें ताचेर तें कांतार कंपोज केलें आटापलें आनी हांवें लोकां मदीं हाडलें. तुवें फोलेर तियात्र कितल्या तेंपान बरयलो? पळय, तियात्र म्हजें मनाक जर बरी शांती आसा जाल्यार म्हाका 15 दीस पुरो एक तियात्र बरोवपाक, नाजाल्यार 1.5 म्हयनो 1.5 वरांसूय लागता. म्हणजे एकदां हांवें स्टार्ट केलें न्हू, आतां तातूंत सारको इंट्रस्ट घेतलो हांव विदीन 15 days म्हाका पुरो तियात्र बरोवपाक. फाटलो तियात्र तुवें खंयच्या वर्साक बरयलोलो? आतां हो फोलेर हांवें बरोवन दवरलेलो सुमार 1 वर्स जालें, पूण तो मागीर तातूंत मातशें थोडें हें केलें, खंय डायलॉग बरोवपाचें कितें करपाचें तें केलें. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव स्पॉन्सर पळयतालो आनीक कास्ट. एक्चुली म्हाका हातूंत लोकां मदीं हाडटा आसतना बरें प्रोफेशनल कास्ट घालून हांवें त्या प्रमाणे तें स्क्रिप्ट बरयल्ली. पूण शेवटाक ते आतां पळोवंक गेल्यार आमचे प्रोफेशनल चडशे बिजी आसतात, ते मेळना. ताका लागून म्हजे जे 1 act प्लेयान एक्टींग करताले ते भुरगे आनीक आमचे फाटीं जो मार्कुसान एक तियात्र दाखयल्लो भुरग्यांचो, तातूंतले भुरगे हांवें थोडे वेंचून काडले. आनी तो एक आसलो सुर्या म्हणून, तातूंत हांवें कांतारूय दिल्ले आनीक त्या कांताराक इनामूय मेळिल्लो, फर्स्ट प्रायज मेळिल्लो. तर तें हांवें म्हटलें भुरग्यांक हाडून ट्रेन अप करून ताका उमेदीर दवरून हो म्हजो हेतू आसा आनी हो हातूंत हें केल्लें. कांय प्रोफेशनल एक्टर आसले, तरूय आसतना हांवें चडशे नवे भुरग्यांक काडलेले. प्रोफेशनल कास्ट म्हणजे कमर्शियल कास्ट हें कित्या पासत तुका मेळोंक ना जायत? तो सिजन आसलो. चडशे तियात्र पास्कांचे परबे उपरांत भायर पास्कांक भायर सरता आनी तुवें तेन्नाच भायर? हय, आनी हांव तेन्नाच भायर सरलोलो. ताकाच लागून म्हाका चड हें जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार प्रोफेशनल हांवें मेळनात म्हणून मागीर ते कास्ट हें केलो. पूण ते कास्ट म्हाका हांव चड तांकां तांची तोखणाय करता, तांकां देव बरें कर म्हणटा, कित्याक ते उमेदीन सारके खान मारून तांच्यांनी ती भुमिका केल्यात म्हणून. आमच्या ऑडियन्साक आनीक एक कांतार जरूर. आनी हें कांतार हांवें म्हज्या तियात्रान म्हणलेलें तें हांव तुमकां तें कित्याक आमचें गोंय स्वतंत्र जालां आनीक आमकां गोंय आमचें सांबाळून दवरलां तें जग शिकेरान. ताका सांगात दिला खरो जायत्यांनी, पूण ताचे वयर हांवें घडलेलें कांतार हांव तुमकां म्हणून दाखयतां. दिसुमाना म्हयने शेकी वर्सां पासार जावन गेलीं, पुर्तुगेजा गुलामपणांतली आमकां मेकळी केली. सुटके झुजाऱ्यांनी रोगोत वारून आतां आमच्या दिली सुटके जाली. तेदना गोंयच्या पुतां दुवाची चिंतना सुफळ जाली. गोंयान आमचें सुवतन जातकूच दिलें ताका बांदोडकारा हातीन. मुटलें सोबी सुंदर गोंय चलोय गोंयकारां मोजतीन. मराठ्यांनी दुडवाचे दावतून दुसरेंच घुसपोलें कोयताचे मोतीन. चिंतलें ताणें करूंक गोंय ते मराठ्याच्या सुवादीन. खरेंच जीं कांतारां तुवें घडल्यांत तीं कांतारां घडटा आसतना दोळ्या मुखार तूं तो विशय दवरून जावं ती घडणी दवरून बरयता? जरूर. पयलो हांव तो म्हज्या मनानूच नियाळ करतां. ते हाडले घडणेचो हांव आख्खें चित्र म्हज्या मनान हाडटां आनी उपरांत बसतां चिंततां ताचेर कशें हें करूंक जाय पळय तें, आनी उपरांत हांव तें कांतार बरयतां.
कितली सुमार कांतारां बरयली आसतली? पुणे हांवें आतां 25 सुमार कांतारां बरयल्यांत म्हजीं आनीक म्हटल्यांतूय हांवें. कॉमेडी कांतारां बरयता? ना कॉमेडी हांवें बरोवंक ना, फकत एकूच पॉलिटिक्स मात बरयल्लें पॉलिटिक्साचेर. कॉमेडी हांवें करूंक नासलें. पूण ह्या आदी जे तुवें तियात्र बरयल्यात तातूंत जे कांत असले हय. तेतूच कंपोज होय कंपोज सगळें म्हजेंच कंपोजींग बा सगळें म्हजेंच आसलें. इवन कॉमेडी पासून म्हजीच आसली. पूण हे पावटी हांवें म्हज्या एका फ्रेंडाक कॉमेडी मातशें थोडी म्हाका हें कर सपोर्ट कर म्हणून सांगलो. आनी तो जावन आसा ताका विसरोंक फावना बाब मार्कूस सर. ताका कित्याक हांव खेळानूय नासतालो, जमनी वयले खेळ आसले तातूंत नासतालो. आनी एकदां जेन्ना हांवें बाब कोनी डायसाक म्हजे पार्ट ते दिल्ले आनी हांव खेळाक नासतालो तेन्ना म्हजें आनी मार्कूस सराचें मुलाखत जाल्ली. आनी तेन्ना ताणें कॉमेडी दिल्ली म्हण ताका लागून ते पार्टींक ताणें कॉमेडी दिल्ली खेळाक दिल्ली म्हणून हांवें मार्कूस सराक हें केल्लो. पूण कॉमेडी हांवें म्हजीच हातूंत घातली, ताजें हें करूंक ना. पूण हांवें सपोर्ट मागलोलो ताचो कॉमेडी लागून. तुवें कार्नवालाचे खेळ केल्यात हय. आनीक वानेक प्ले केल्यात तुवें? वानेक प्ले केल्यात. वानेक प्ले चड करूंक ना, फकत दोनूच हांवें बरयल्ले. आनी एकदां म्हाका इनाम पासून मेळ्ळो एक. आनी तो म्हटल्यार हांवें म्हजो तियात्र आसला तातूंतलें काडून वानेक प्ले केल्लो. आनी तो जावन तियात्राचें नांव वानेक प्लेचें नांव जावन आसलें मजुरी. आनी दुसरो जावन आसलो बाप्पा हांव फसलो. म्हणजे ती एक वानेक प्ले. आनी दोनूय वानेक प्लेक म्हाका सेकंड प्रायज आनी एकदां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. पूण म्हाका दिसता तियात्रा पेक्षा वानेक प्ले बरोवपाक अवघड आसा म्हणून. कित्याक तातूंत सगळें सिस्टमॅटीक आसूंक जाय वानेक प्लेयान. आनी त्या 40 मिनटां भितर सगळें तुवें सांगूंक जाय. सगळें सांगूंक जाय. आनी दुसरें म्हणजे एकूच पड्ड्यार आसूंक जाय. आनीक ती स्टोरी अशी बेस करूंक जाय म्हणजे एकूच देखावो आसता थंय. आनी डायलॉग आरते पोत्ते म्हणूंक जायना डायलॉगांचे. आनी ते फावो ते थंय डायलॉग आसूंक जाय, ताचो ओड थंय लागूंक जाय. खरेंच रुजार बाब म्हाका खूब बरें दिसता, कारण तुवें सांगला ते भाशेन दोनूच एकांकिका बरयल्यो. पूण त्यो कश्यो आसूंक जाय तें तूं जाणा. पूण आयज आमच्या मदें जायते एकांकिका बरोवपी आसात, पूण ते पड्ड्याच्या रुपान एक तियात्र कसो बरयतात आनीक ताची जी एकांकिकाची जी रूच आसा, एकांकिकाचो जो स्वाद आसा तो वगडायतात. जरूर एकांकिकाचो तो स्वाद दुसरेच भाशेन आसता आनी तियात्राचो दुसरेच भाशेन आनी नॉन स्टॉपाचो दुसरेच भाशेन आसता. ताका लागून आमी म्हणटात एकांकी एक, तियात्री एक आनीक नॉन स्टॉप एक वेगळे वेगळे असतात. सुरवातीक हांवें म्हटलां की असो रुजार जो तियात्राच्या मोगान पडलो, हात पावो नासले पूण हात पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनीक आयज मेरेन तो पालकाचेर आपलो जो आवाज आसा तो लोकां मुखार व्हरत आसा. तुका व्हड यश हांव येता आनी असोच तियात्राच्या मोगानूच रावंक मागता. तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुकाय बाब तियेतीन तुकाय चड आनी चड आनी बाब सावेकूय प्रुडंट मिडियाकूय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका तुमी आयज म्हजी अस्मिताय तुमचे मदें आनी लोकां मदें दाखयली देखून. हांव एक ल्हानसो आसलो पूण आयज रोजारियो कोण तो लोकां मदें दिश्टी पडलो आनी रोजारियो एक तियात्र बरोवपी म्हणून लोकांन वळखून घेतलो म्हणून हांव सगल्यांक तुमकां प्रुडंट मिडियाक आनी तुमकां काळजांतान काळजाची खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच रोजारी सांगता आयची माणकामती कार्यावळ सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. 8 दिवस म्हणटा आसतनाच रोजारीचें कांतार. मुळावें शिकोवप आमी घेतलें इस्कॉलांनी भाशेन कोंकणी. शिकयलेलें आमी गुंतून व्हेलें तुमी भाशेन कोंकणी. मिसाई गोरजांनी सांगली सोंपे पोणी भाशेन कोंकणी. देखून व्हड ल्हानांनी उलोवंक जाय आमी भाशेन कोंकणी.